एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोल आंबिली ह्या दिसांनी जायते चळवळ चलताय लोकसभा सिटां बसपाक आनी तो दोन ग्रुप आहे एक ग्रुप ऑफ पार्टीज आनी दुसरे एकू पार्टीन कितले ग्रुप आहे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ पार्टीजान जावं आरजी जावं आम आदमी टीएमसी एनसीपी काँग्रेस सगळे बसोंक सोदताय पूण एनिमी नंबर 1 म्हणटाय ते बीजेपी बरें जाता आयकोंक पूण एकठांय येवपाक बरो नाय ते इसरोल काय दॅट वेन वी कम टुगेदर वी कॅन फायट इट बेटर आमी ल्हान आसतो एक स्टोरी आयकलो बरें एक बोट घेवन मळ जाल्यार इजी जात थंय बाराबो असो मळपा बरें इजी जायना जाल्यार हें तुवें तकलें वचना काय म्हणल्यार हे सगल्यो पार्टी आहाय त्यो ओके असेंब्ली टायमार आयकलो अंडरस्टँड रिजनल पार्टीज जावं लोकल पार्टीज दे ऑल्सो वॉन्ट टू गेट देअर स्पेस बट एट द नॅशनल लेवल आय कांट सी एनीथिंग नो अदर थर्ड चॉईस एक थर्ड फ्रंट म्हणून काय ना एक आयदर इट इज बीजेपी ऑर द काँग्रेस आयदर काँग्रेस कॅन फॉर्म द गव्हर्मेंट विथ अदर अलायन्सीस ऑर द बीजेपी फॉर्म द गव्हर्मेंट विथ अलायन्सीस ऑर विदाउट अलायन्सीस जाल्यार म्हाका समजून मेळना तेगेली सो लेट मी कम टू द पार्टी लेवलाचे कितल्यो पार्टीज आहाय गोंयांतूच 2 सिटां झगडपाक 10 पार्टी आहाय आनी एक पार्टी ग्रुप लेवलाचेर काँग्रेसा चल जाय तूं काँग्रेसाक कितले ग्रुप आहाय पयलीं आदीं हुंय ड्युरींग महात्मा गांधीज टायम वन काँग्रेस वॉज देयर टू शो दॅट युनिटी ऑफ काँग्रेस मीन्स इंडिया दॅट disintegrated over a period of time बरे हा because India is a large country so subdivisions were inevitable पण गोंया सारखे स्टेटीन such a small state 2 सिटां जाग्याचेर हे काँग्रेस एकठांय कित्याक रावपाक जायना हेंच्यांनी हे काँग्रेसांतूच भितर आनी कितली कोटेरी आहाय मरे ती काँग्रेस आय म्हण आहलोली इंदिरा काँग्रेस URS म्हण आहलोली ते नॅशनल लेवलाचेर आनी गोंया मरे कितले काँग्रेसा ग्रुप आहाय काँग्रेसांतूच बींग सच अ स्मॉल टायनी माणकुलें गोंय काँग्रेस स्टार्ट जाता तें सांग वाया काबार जालो काँग्रेस हे अमित पटकर काँग्रेस वाय युरी आले मग आनी मोदी सगळे हेर आहाय म्हणलो बी सोल्डाय सिया काँग्रेस काल्लूस आल्वारीस फेरेरा डी सोल्डाय तू इया काँग्रेस ही एल्विस गोम्स एफ सोल्डाय जी आहा काँग्रेस जी गिरीश चोडणकर आनी तेच काँग्रेस हे आसा सारदीन आनी आतां काँग्रेस हे आला दिवपा मो आयकलो हांवें काँग्रेस लुइजीन टू गिरीश बाब चोडणकर कित्याक डिफेक्टरान नो स्टेप डावन फूट डावन केलो तो गिरीश चोडणकर मो हांवें आयकोन जाणा आनी ते लुइजीन बाबा आतां तें डिजिटल लॉक माल हय सोनिया गांधीन तुका आतां बेश्टेच जाय नाय तुम ते पयलीं कितें कोताले काँग्रेस लॉक केले जाय तुम डुप्लिकेट साय हाडटाले आनी परत काँग्रेस येताले आनी ते डिजिटलायज केला सोनिया गांधी को हा तुगे कोड सो म्हाका एकूच रस्तो दिश्टी पडटा आतां लुइजीन बाबाक तो आम आदमी आनी प्रोबब्ली ते तुजे तकलेर हेट आसतले इफ आय थिंक आय कॅन गो इन टू युअर मायंड सेट लुक्स लायक आतां तूं एक ऑप्शन ओपन दवरलो तो तुवें आम आदमीचो सो हेजे म्हळ्यार तुमी युनिटी दाखयत म्हणटाय अरे युनिटी केसोच युनिटी रे बिफोर इलेक्शन दे डोंट वॉन्ट टू कम टुगेदर पूण एनिमी नंबर 1 म्हणटाय तुमी बीजेपी नायेल कितें जालें तें चोयन लिसांव शिकलो नाय तुमी आरजी आम आदमी टीएमसी एनसीपी काँग्रेस सगळे जोगाडे सेईंग बीजेपी इज एनिमी नंबर 1 आनी एनिमीकूच मागीर तुमी निवडून येयल मरे आनी तेच कोतले काम तुमी नॅशनल लेवलाचेर तो बंद दवर हें सगळें नागजालो हाडगुंडाय ह्यो दुसरें म्हळ्यार तुगेले काँग्रेस लुक्स लायक दे ऑलवेज वॉन्ट टू वेट लास्ट मोमेंट टू डिक्लेअर देअर कॅन्डिडेट कित्याक रे तुमकां दिसता लास्ट मोमेंट डिक्लेअर कोन्न यू आर किपींग द फ्लॉक टुगेदर यू ऑल कॅन कीप द फ्लॉक टुगेदर येस नो करपाक सगळ्याक एसीचेर दवरताय तुमी सगळ्यांकूच टिकेट दिताय कोण दाखयताय तुमी को एल्विस गोम्स को गिरीश चोडणकर सार्जीन बाब मागीर तुगे कॅप्टन विर्या तो हे सगळे तांकां एसीचेर दवरताय पूण लास्ट मोमेंट डिक्लेअर केलो म्हूण हे रावतले नेक्स्ट फ्लायट घेवन वयतले म्हणटा दुसरे पार्टेर तूं आनी हे तुम चोयल मरे वेळ्ळ्यांक कितें जालें तें म्हगे ओन कॉन्स्टिट्युन्सीन लास्ट मोमेंट तुम डिक्लेअर केल्ली टिकेट कितें जालें
काँग्रेसा रोगोत आहा म्हणटाले ते देखून सकाळ उठले आनी ब्लड ट्रान्सफ्युजन करून गेले मरे तेमी काँग्रेसाचे ते रोगोत नाका म्हणून तेंगे बॉडीन फर्स्ट हॉस्पिटल मेट्टींग वचून तेमी ब्लड ट्रान्सफ्युजन करून गेला काँग्रेसाचे. सो आयदर वे अरावंड हे जायत जाण काँग्रेसाक बळ येताय ते फकत टिकेटी लागून येताय. सो टिकेट दिना ते फुटाय आनी मागीर तुमगे ते बॅलन्स ऑफ जाता. सो आय वूड से इट इज फॉर द काँग्रेस टू मेक अ डिसिजन whether to declare the candidate or not in early stages. की ते अर्ली केलें म्हूण ते वचपा आहलो ते वयतले. At least you will have some idea who are with you and who are not with you. For another 1 year you can work on it. Last moment केलें जाल्यार निमाण वगत नाच जाताय बरें सगळे. So this you people must think over it. अरे there are people नो आता इनपुट्स येताय त्या प्रमाणे एक स्टॅटिस्टिक्स चोयल ते प्रमाणे ग्राउंड रियालिटी आयकील ते प्रमाणे लोकांगे बाबा कॅप्टन विर्यातो इज अ गुड कॅन्डिडेट न्हू फॉर द काँग्रेस. सो यू ऑल कॅन थिंक ओवर इट. Captain Viriato may be a good administrator, come good activist. Elvis Bob Gomes, he is a good administrator. Make use of him in administration. No? Girish Bab Chodankar, he is good at the connectivity between the state and the center. Make use of him. Sardin Bab, very good because he is a senior congressing person. So as a good advisor, you can make use of him. But finally to declare a candidate, what is the problem? If these people are real congressmen and their blood and body zahid, declare the ticket. A good, and that is how the whole Congress can come together and we can fight the common enemy. Mutte bashi tumi BJP के चेहरे तेम डिक्लेअर केल मरे एक कॅन्डिडेट तुम लास्ट मोमेंट रावताय तुम सगळ्यांक गॅसीचे दोताय आनी मागीर कितें जाता आखो सिलिंडर ब्लास्ट जाता काँग्रेसाचो. सो बेटर वी लर्न समथींग फ्रॉम दीस थिंग्स. This is my humble request. All Congress people come together. कित्याक काँग्रेसाक हांवें चोयला थिंग आलतना बसता तो कालूच फेरारा प्रेस कॉन्फरन्स घेता प्रेस नोट काडटा कोण स्टेटमेंट करता. थिंग दाबोळी वयता थिंग एल्वीस दिता तो गिरीश थिंग फातोर्डा वयता ते थिंग तो दिता आपल्यागे स्टेटमेंट. हिंग सारदीन तेगे घराको बसता थिंग तो तेगे स्टेटमेंट दिता. यू आर पुटिंग अस द पीपल द वोटर्स इनटू कन्फ्युजन. I'm confused जालो आसताय. When the house is not in order, children go astray, man. Teshan जालो काँग्रेसाक. We are not knowing where to go. And at this central elections, like the Lok Sabha elections, we have mostly the two options. One, either the BJP or the Congress, because these are the two major parties who are tentatively going to form the government at the center. So I don't know, to me, that you all must think, take the regional parties also into confidence, no? Yeah. Dev Bhare Guru, thank you very much.